राय हांगासरल्या अवर लेडी ऑफ स्नो चर्चीत 5 ऑगस्टाक जावपी अवर लेडी ऑफ स्नोचे फेस्त म्हणल्यारूच कणसाचे फेस्ताची तयारी नेटान सुरू आसा. राय हो एकमेव गांव जंय सायबिणीची कोंगी हांगा नव्या पिकाच्या पयल्या कणसाचे पूजन आनी कापणी करतात. अंदू वर्सा सिंधुदुर्गाचे बिशॉप आग्नेलो पिनेरा हांच्या हस्तुकी तशेंच पॅरिश प्रिस्ट, हेर धर्मगुरू आनी हजारांनी भाविकांच्या हजेरेंत हो विधी संपन्न जातलो. ह्या उत्सवा खातीर हजारांनी भाविक हजर आसतले अशें कळटा. आमचे नेताची चर्च आसा पयले कोणस आमच्या रायांत पयले कोण आसता तसान आनी हे जावन आसा आमची सगळ्याची वरां ती व्हडली परब आनी हाका लागून आमचो जे सगळो गोंयच्या नाकान सगळो लोक आमी गोंयाला येता हे आमच्या परबेक येता आनी हे तरेन आमचे गोंयचे आख्खे फामाद आहा. कित्याक आख्ख्या गोंयांत आमचे रायच्या गांवांत हे पयले कोण आसतात आनी हे वरवीं आख्खी आमची एकदम आमची फामाद आसा आनी जायते लोक ह्या आमच्या रायच्या गांवांत ह्या वर्सा वडीक ह्या फेस्त चुकयनात. वर्सा वडीक ते मुद्दम ते फेस्ताक उमेदीन येतात आनी तरेन आमची परब आमची कोणसाची सगळ्यांची बऱ्यांतली बरी परब म्हूण आख्ख्या राय आख्ख्या गोंयांत ती गाजता. आनी सांजे वर्सा पासून आमकां लोकांक च्या करून त्या दिसाक फायनल फुटबॉल मॅच ते सदांकाळ आमची कुस्टोदियन मेमोरियल म्हूण एकदम बरी वयता आनी हेच जाल्यार आमच्या आख्ख्या गोंयाभर हे भाशेन खंय फायनलाक लोक आसचो ना. जो लोक आमच्या रायच्या गांवांत जाता तो इतले फायनलीक त्या शेवसाच्या कडाक फुटबॉल मॅचीक भरपूर लोक जाता. सायबिणी घे कोण घे कोण गे तेच इतकान तेका जो ते कितें आहाय घरकुटा पळय गणपत आहा वर्सान ते तेच उदकान आमी रोयताय. बापरे